गोवा क्रिकेट असोसिएशनान हो एक कार्यक्रम हातात घेतला. त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे गोव्यात पहिली म्हणजे जेव्हा कोविडचो भरपूर हे चलताली त्या टायमाक कॉन्सन्ट्रेटरचो प्रश्न लोकांक कळपाक लागलो. त्याचेर कारण शेवटी कॉन्सन्ट्रेटर जाय म्हणतो मार्केटात पटकन मेळना. त्याची हे करतकच गोवा क्रिकेट असोसिएशन एक डिसिजन घेतलें की 15-20 कॉन्सन्ट्रेट जितले मेळटा आणि ते सबंद गोंयांतले क्लब्स आसात त्यांच्या थ्रू त्या गावांत ते पावूंक शकता आणि त्या गावांत त्या लोकांक त्याची सुविधा मिळू शकता. त्याप्रमाणे वास्कोत आज फंक्शनार आमकां 2 कॉन्सन्ट्रेटर दिल्या. ईच कमिटीन आणि आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी डिसाईड केला की माझ्या हॉस्पिटलात हे असता ते कोणाक लागतात ना लागतात त्याप्रमाणे प्रत्येक पेशंट जो कोण येतलो ताका जाय म्हणून तो कोविडचोच पेशंट आसपाक जाय कारण त्याचे मिसयूज जावपाक जायना हेच्या खातीर. सो ज्याप्रमाणे कोविडचे ताका सर्टिफिकेट आसपाक जाय आणि त्या पेशंट कोणाक जाय ताका हॉस्पिटलान येवन ताणें ट्रिटमेंट घेवंक शकता. हांव एक रूमच ताका तयार करता जे रुमान दवरतात त्या पेशंटाक घेवन ट्रिटमेंट घेवन वचून दी. तशीच जर गरज लागली तर त्याप्रमाणे आम्ही डिसिजन कितें आसा ते नंतर घेवंक शकता. कळ्ळें न्ही. कारण आता जो जनरल पळयल्यार ते कोविडचो जो हे आसा तो खूब कमी जावपाक लागला. पण थर्ड वेव म्हणजे डेल्टाचें प्रकरण चालू आहा त्याचेर कशें कितें जातलें खबर ना. आनी दॅट वील कम टू नो आफ्टर अनदर 2 months टायम. पण म्हाका तरी GCA सेक्रेटरी विपूल आणि बाकीचे मेंबर्स आसात तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्याच्या दृश्टीन समाजाक कितली बांधिलकी आसा ह्या दृश्टीन एक डिसिजन घेवन ते कार्यरत केलें आणि ते प्रॅक्टिसान घातलें. त्या खातीर तुमचें अभिनंदन. सो आयज आमी हे फंक्शन केल्लें टू हँड ओवर दीस ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स टू द क्लब्स ऑफ वेरियस क्लब्स ऑफ क्रिकेट क्लब्स ऑफ वास्को. हे 2 आमी कॉन्सन्ट्रेटर दिलेले आहा विथ अ स्पेसिफिक ऑफ 10 liters per minute. इट इज अ व्हेरी गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटर्स. आम्ही असे पळयलेले आहा की ह्या टायमार इन दीस कोविड टायम्स वेन द प्रिविलेज्ड आर हेल्पिंग द लेस प्रिविलेज्ड, आय थिंक इट वॉज आवर ड्युटी ऑल्सो टू डू समथिंग फॉर द सोसायटी. So keeping this in mind, we have purchased these concentrators, which we are going to give it out to many of the clubs around Goa. For example, at Vasco, it's almost there are 13 clubs. So we have given 2 concentrators, which can be distributed amongst them. एक place specify करतले where we will be keeping this. Doctor is in charge of this. So are other clubs. So from there, people can go there by taking any recommendation or anything and go there and use the oxygen concentrators. So a total of 15 concentrators were purchased by DCA, out of which 2 were given to Vasco, and many of the other clubs will be given very soon. पयलीं स्वातंत्र्य म्हणटा आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशन यांचे देव बरें करूं म्हणटा आमचो विपूल हांगासर आमचे एरिया आसा आमच्या मदीं. तांच्यांनी स्पोर्ट्स न्हू तर सोशली सुद्दां लोकांक हेल्प करपा लागून एक बरो स्टेप घेतलेलो आसा. आनी आमच्या मुरगांवच्या क्लबा लागून 2 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स हांगासर तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या क्लबांक दिल्ले आसा. जेचो उपयोग म्हाका दिसता आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक खूब जावपाचो आसा. आमचे सगळे क्रिकेट क्लब फक्त क्रिकेटूच न्हू तर कल्चरल आनी सोशली सुद्दां एक्टीव आसा हें दाखोवपाक आयज आमकां ही संदी मेळ्ळी आसा. आनी हांव परत एकदां आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे सेक्रेटरी विपूल सर हेंचे देव बरें करूं म्हणटा.